पॉलिटिकल एम्पॉवरमेंट. आम्ही आता हे पॉलिटिकल एम्पॉवरमेंट जी मागितलेली आसा ती इतक्या खातीर की 20 वर्ष आम्ही पॉलिटिकल एम्पॉवरमेंट मागताले. कायदो पास करा म्हणून पार्लमेंटात हाडलेले, परंतु हो कायदो पास केन्ना केलो मोदींनी. 10 वर्ष असताना 10 वर्षांनी करू ना. पण जेन्ना तांकां कळ्ळें की त्यांचे आसन हलता पार्लमेंट इलेक्शनच्या वेळार, तेन्ना त्यांनी ऑन द ईव ऑफ पार्लमेंट बिफोर इलेक्शन पार्लमेंट इलेक्शन्स त्यांनी हो कायदो हाडलो. आणि हो कायदो हाडून सुद्धा आफ्टर गेटिंग दिस पर्टिक्युलर लॉ इन द पार्लमेंट दे हॅव केप्ट सम लकुनेस. आणि लकुनेस हे असा की जोपर्यंत सेन्सस जायना तोपर्यंत आम्ही हो लागू करना. जोपर्यंत हे डिलिमिटेशन जायना तोपर्यंत आम्ही हो कायदो लागू करचे ना. आमचे म्हणणे असा की आत्ताच्या आत्ता इट इज इमर्जन्सी दॅट हो कायदो तुम्ही इमिजिएटली लागू करात. आणि 33% रिझर्वेशन हे बायलांक दिवपाकच जाय. तितलेच न्ही, तुम्ही ओबीसी हांकां सुद्धा त्या रिझर्वेशनात इन्क्लूड करा. आम्ही हे कित्याक म्हणटा, कारण आज आम्ही पळयता बायलांचेर अत्याचार इतले जात आसा की ताका सीमा ना. हांव तुका डिटेलाक सगळें सांगतलेच, ताका सीमा ना. म्हणून आम्ही म्हणटा की जितली बायलां पॉलिटिकल फिल्डात येतली तितले बायलांचो आवाज व्हडलो जातलो. आणि बायलांचो जो अन्याय जो जाता आज, जो ज्या प्रमाणात अन्याय जाता तो कमी जातो. आज त्यांच्यात जर आमचे सशक्तीकरण जाता आशिल्ले तर ते आमची बायलां स्वतः गाडी घेऊन 2 व्हीलर घेऊन बाहेर मुखार चढ प्रमाणात बाहेर सरता आशिल्ली. पण तुम्ही पळयलें, आम्ही जेन्ना पार्लमेंटचे मॅनिफेस्टो केलो त्याच्यात आम्ही मागितले की महालक्ष्मी एक डिमांड केलेले. महालक्ष्मी हे एक डिमांड आशिल्ले आमचे. आणि त्या महालक्ष्मी सकल आमचे मागणे आशिल्ले की जी गरीबातले गरीब फॅमिली आसा त्यांच्या घरात जी बायल जिका खरेच त्रास सोंसपाक पडटा ह्या म्हारगाय लागून, तिका 1 लाख एन्युअली मेळपाक जाय. याचा अर्थ तिका 8,500 तिका महिन्याक मेळपाक जाय. आणि त्या गरीब घरातली बायल जी व्हडली म्हणजे सिनियर पर्सन आसतली तिका हे 1 लाख मेळपाक जाय. आणि हे 1 लाख जर तिका मेळटा तर तिचे औषध पाणी दुयेंस कितें असल्या प्रॉब्लेम जे जाणटेपणात जाता तेजो कितें तरी ती आपल्या खर्चांतल्यान ती घराक भायर पडून येत आसतना करता आशिल्ली. आणि तिसरी जी डिमांड आसा सोशल जस्टीस. वी हॅव सीन जे आमच्या इनजस्टीस जात आसा बायलांवर ती आमी पळयलें आसा. आत्ताचेच उदाहरण घेवपाचें जाल्यार 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत व्हेरी ग्रुसम अँड ट्रॅजिक थिंग्स हॅव हॅपन्ड. पहिली गजाल आसा ती आम्ही आता जी करंट सगळीकडे मोर्चे सगळे डॉक्टर लोक काढत आसा ती आसा कलकत्त्याची. आणि RG कर कॉलेज जी आसा थंय आमची यंग डॉक्टर जिच्यार व्हेरी ग्रुसमली शी वॉज रेप्ड अँड शी वॉज मर्डर्ड. भाजप सरकार म्हणता बेटी बचाव बेटी पढाव. आम्ही जर बेटी पढाव केले आम्ही शिकोवपाकच जाय आमच्या चलयेक. पण ॲट द सेम टाइम हा भाजप सरकारा विचारता आमच्या चलयांची बाहेर धाडून जे शिक्षण उच्च शिक्षण त्यांनी घेवपाक जाय त्यांचे संरक्षण कोण करता. आज जो वेस्ट बेंगॉलाक एक मेडिकल डॉक्टर बरोबर अत्याचार झालेला आसा, तिका मर्डर झालेला आसा, तिका न्याय मेळपाक जाय. काँग्रेस पार्टी, आर लीडर्स, राहुल गांधी, everyone, even आमची अलका लांबा, सगळे प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, everyone supports and they say that this culprit should be brought to the book and तांकां लागून त्या कल्प्रिटाक चडांत चड सजा जावपाक जाय. शक्य जाल्यार फाशीची शिक्षा जावपाक जाय. सो हे डबल इंजिनचो कितलो म्हणून धाक आसा हांव नकळो. आज आमचे जे आंदोलन आसा ते शांतपणे वचपाचें आसा. पण तरी तुम्ही पळयतले कितलेशे पुलीस हांगा आसा, CIDs आसा. आणि प्रत्येकाने आमच्या बऱ्याचशा ब्लॉक प्रेसिडेंटाक फोन केलो आणि विचारले तुमची कितली बायलां येता. म्हाका एक कळना ह्या दादल्यांक ह्या भाजप सरकाराक आमची बायलांची इतली भीती आसा.
कित्या म्हणून ते इतले भिता आमच्या बायलांक आमकां न्याय जाय आनी नो जस्टीस फॉर द गोवन डॉक्टर. हांव हांगा म्हणटलें आमची गोंयांतली चली जिथे 2 वर्सां जाले मर्डर जालो कलंगूट हांगा ती बॉडी मेळ्ळी तिका जस्टीस मेळ्ळी. आज जे आमचे डॉक्टर्स आसा द एंटायर कंट्री इज विथ डॉक्टर्स बिकॉज ते आर आर लायफ सेवियर्स. ते आमचे लायफ सेवियर्स आसा. जर डॉक्टर्स आमचे सुरक्षीत ना जर नर्सेस आमचे सुरक्षीत ना तर आमी विचार करपाचे आसा की आमचो हो देश कसो सुरक्षीत रावतलो कोण आमकां वाचयतले. आज आमी मागितलेले की सीबीआय कडल्यान इन्क्वायरी जावपाक जाय. सीबीआयची इन्क्वायरी सुरू जालेली आसा. वी आर हॅपी बट इट गोज इन अ रायट वे. दुसरे डॉक्टरांची मागणी आसा सेंट्रल प्रोटेक्शन ऍक्ट लवकरात बेगीनात बेगीन तुम्ही लागू करपाक जाय. तो त्यांनी लागू करपाक जाय ही डॉक्टरांची मागणी आसा. इफ डॉक्टर्स आर नॉट सेफ इन अ प्लेस लायक मेडिकल कॉलेज who are doctors who are life saviors, how parents can think of Beti Padhao. आपल्या चलयेक कशे ते स्कुलाक कॉलेजेस बाहेर धाडटले आणि हॉस्टेलाक धाडटले. पेरेंट्स हाऊ द सोसायटी कॅन प्रोग्रेस. जर आमच्या बायलांवर आमच्या चलयांवर इतलो अत्याचार जाता हाऊ आर सोसायटी विल प्रोग्रेस. बिकॉज आधी आबादी इज दॅट ऑफ विमेन. अर्धे पॉप्युलेशन हे बायलांचे आसा 70 कोटी आणि आज जर ह्या 70 कोटी सिक्युरिटी आणि सिक्युरिटी जर मिळूना बायलांक तर आमचो देश प्रोग्रेस कसो करतलो.